जेजू बळकातई भोवमोगाच्या भावा आणि भयणी, आयच्या वांजेलाचें एक प्रमुख वाक्य आमी आमच्या नियाळा कान घेवया. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हणून तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वोस आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक तूं भेटय. सुमार 20 आनी 2 वर्सां पयलें थोड्यांक म्हणी उडास आसूं पुरो, सुमार 2000 इसवेच्या आसपास हांव हांगा सुपिरियर जावन आसुल्लो 3 वर्सां. आनी त्या वेळार सांजेर आनी आतां हें आसा 6:07 कन्नडान मीस आशिल्लें. आनी ह्या मिसाक सबार आमची हिंदू भावंडां, अक्रिस्तांव भावंडां येतलीं. आनी त्या दीस होस्सू वांजेल हांवें वाचलो आनी ताचेर प्रसंग दिलो. त्या उपरांत हांव पार्लराक गेल्ल्या वेळार एकली हिंदू भयण म्हाका मेळूंक आयली आनी म्हणाली, फादर हांव तोक्कोट्टूची, लागीं एका वर्सा जावन हांव हांगा हर एका ब्रेस्तारा सांजेच्या 9 येतां आनी हांव टिचर जावन आसां. पूण फादर तुमी आज पवित्र पुस्तकांत वाचल्लें तें सदगी फादर, तुमी शर्मावारी संत सांगलें सदगी फादर. हांवें विचारलें खंयचें? न्हय, वेदी मुखार काणीक भेटयता आसतना तुज्या भावा आनी भयणी विरोध तुका कितें आसल्यार काणीक थंयच सोड, राजी जा, उपरांत काणीक येवन भेटय, ना जाल्यार हांव ती काणीक स्विकार करीसो ना म्हूण जेजू सांगता. हें सदगी फादर. हांवें तिका सांगलें वय सत, कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक हेंच सांगता. तिच्या दोळ्यांत हांव दुकां घडलीं तक्षणा. तर फादर एका वर्सा जावन हांव हांगा 9 येतां तर म्हजी सगळीं 9 व्यर्थ गी, म्हजें सगळें मागणें व्यर्थ गी. कित्याक तूं तशें सांगताय? कितें घडलें? तेन्ना ती म्हणाली, फादर म्हज्या शेजारा कडेन म्हाका मस्तू राग आनी जिद्द आनी हगें आसा. कित्याक म्हळ्यार हांव आनी म्हजी माय आसा, आमी दुर्बळीं. शेजारचे तिके एक ग्रेस्त, तांणी तांच्या काराक वचोंक जागो ना म्हणून आमचो दोरो कुसलून आमचो जागो भितर घाला. त्या दिसतावन आमच्या 2 कुटुंबां मदें उलोवन येना. तांकां पळयत आसतना म्हजें आंग, म्हजें रागांत सगळें सळसळटा. इतलो राग आनी रगे तांचे विरोध म्हजे थंय आसा फादर. तर म्हजें सगळें मागणें व्यर्थ गी. भयणी हांवें सांगलें तुवें राजी जाय. ना फादर, कशें हांवें राजी जावचें? तांणी आमचो जागो भितर घाला, म्हजी विरोध जावन आसात ती कोर्टी गेल्यांत, कशें हांवें राजी जावचें? ना भयणी, जर तर तूं हांगा येवन मागणें करताय तुवें राजी जायच. तर फादर हांवें कितें करी जाय? हांवें सांगलें तुका वचोन तांचे लागीं राजी जावंक कश्ट जातीत. देखून सद्दां सकाळीं आनी सांजेर, सकाळीं उठता आसतना आनी सांजेर न्हिदोंक वेच्या पयलें एक आमच्यो बापा, एक नामान बरी, एक आनंद बापा तूं मागणें कर, तिका मागणें येतलें. आनी तूं माग जेजू, हांव तांकां बक्षितां, तांकां बरें कर म्हणून तूं माग. जेजू सुद्दां तुका राजी जावची कृपा दितलो. त्या उपरांत हांव विचारलो ह्या विशयांत. तर 1.5 म्हयन्या उपरांत हांव तेंचो सांजेचें मीस भेटोवन पार्लराक येता आसतना हीच स्त्री हांसून म्हजे कडसून येता. फादर हांव आतां संतोशान आसां फादर, आमची राजी जाली. म्हाका उडास ना की हांवें विचारलें कितें घडलें? तेन्ना ती म्हणाली, फादर पयलें म्हाका तांचे विरोध
राग मोसोर अगे जिद्द आनी पुरो आसलें नाका राती न्हीद पडनासली मागोवंक जायनासलें म्हजें ब्लड प्रेशर आनी पुरा वयर येतलें पूण त्या एका दिसा हांवें तुमी सांगल्या प्रकार हर एका दिसा तांचे खातीर मागोवंक सुरू केलें सकाळीं आनी सांजेर आनी त्या एका दिसा एका म्हयन्या उपरांत तांगेर पुजा आशिल्ली आनी ती आमच्या गेटीच्या लागसल्ल्यान तांची प्रसादां हाडून येतली म्हाका पळोवन ती म्हणली भयणी प्रसादां जाय गे तुका हांवें खाण गेलें देवाचें प्रसाद हांवें खाण गेलें आनी त्या उपरांत तुमगेर पुजा आसतना आमगेर प्रसाद हाडून ये म्हणून तिणें म्हाका आपोवणें दिलें म्हाका सज्जा फादर आनी त्या उपरांत आनी एक हप्त्यान आमगेर ह्या पुजा आसतना हांवें तांकां फोन केलें ती म्हणली प्रसाद हाडून या आनी हांव व्हरून गेलीं फादर तेन्ना सगळें कुटाम हजार आशिल्लें म्हाका तिणी स्विकार केलें आनी म्हाका पटलून धरून ती म्हणली फाटलें सगळें आमी विसारया तुजी भूंय हांव तुका फाटी दितां आमी माया मोगान जियेया म्हणून तांणीच म्हाका सांगलें फादर ते दिसता म्हणून आमी संतोशान आसा एकामेकाक म्हाका आतां बरी न्हीद पडटा म्हाका मागोवंक जाता म्हजें ब्लड प्रेशर डायबिटीस उणें जालां राग मोसोर आनी कितेंच ना संतोशान आमी जिवन आसा फादर मोगाच्या भावा आनी भयणी आयचो वांजेल आमकां ह्याच विशयान आमकां सांगता कोणा थंय राग आसल्यार कितें जाता राग आसल्यार जिद्द हगें आनी निमाणें फारीपण अशें हंत हंतांनी आमकां आमी वेताव आनी जर तर एका मनशा थंय तें हगें जिद्द फारीपण मोसोर आसा तेन्ना कितें जाता आनी एकलो तातूंत हांव कश्टाना बागार तूं आनी हांव कश्टांत हांव कोणा थंय हें आसा पळय आमी कश्टांत हांव तुमकां एक उदाहरण दिवचें जाल्यार एक अल्युमिनियम तुमी आयदान खाण घेया तातूंत एसीड घाला एसीड घाल्यार कर्क जाता कितले वेळ तूं तें एसीड तातूंत दवरताय तितलें तें एल्युमिनियम कर्क जाता आनी ताका बुराकी पडटात तशेंच राग मोसोर हगें जिद्द हें कितें जावन आसा आमच्या जिवनांतलें एसीड जावन आसा मोगाच्या न्हू एसीड तें आमकां कर्क दिता तुमीच चिंतून पळया कोणायचे विरोध तुमकां राग आसल्यार मोसोर आसल्यार हगें आसल्यार फारीपण आसल्यार ताका पळयतना तुमचें आंग रागा सळसळटा फारीपण काडयोचो तो उद्देश आसा आनी ताका पळयत आसतना तुका जेवंक खावंक कांय रुसाना कितें जाता तुजें डायबिटीस चडटा ब्लड प्रेशर चडटा देवा लागीं तुका मागोवंक जायना राती तुका न्हीद पडना देखून असो परिणाम पयलीं आमच्या आत्म्याचेर पडटा आमकां मागोवंक जायना आमच्या मोतीचेर पडटा आमकां सूख संतोश मेळना ते आमच्या कुडीचेर पडटा डायबिटीस ब्लड प्रेशर सगळें चडटा देखूनच हें जावन आसा एक एसीड देखूनच जेजू सांगता भोव स्वादीक उतरां कसलेंय तुज्या भावा आनी भयणी विरोध तुका आसा जाल्यार बोक्षी बोक्साणें देवान दिल्लें जेजून आमकां दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा भोव कश्टांचें हांवें हेपटी एका हिंदू भुरग्यांक हांव एक सेमिनार दितलो थोड्यांक तांणी बायबल वाचुल्लो आनी थंय विचारलें तांकां बायबल थोड्यांनी तुमी वाचला हातूंत भोव कश्टांची शिकोवण खंयची तेदा एकलो भुरगो उबे रावन म्हणलो फादर भोव कश्टांची जेजूची शिकोवण म्हळ्यार तुज्या दुस्मानांचो तूं मोग कर साद्दिगी आमकां बारीक कश्ट आमकां फाटी सुरी घाल्ल्यांक आमचें नांव पाड केल्ल्यांक आमचो जागो भितर घाल्ल्यांक आमच्या बांयक वीख घाल्ल्यांक आमकां पाड आशेतल्यांक बोगसूंचें सगळ्या मोणान आनी काळजान बोगसूंचें तें बारीक कश्टांचें पूण जर तर तुवें आनी हांवें बोगसिलें तेन्ना
तें आमकांच बरें, ताका मात्र न्ही आमकां बरें. आमच्या आत्म्याक आमकां बरें मागोवंक जाता, आमच्या मोतीक शांती समाधान लाभता, आमच्या कुडीक बरी भलायकी मेळटा, सगळें बरें जाता. देखूनच जेजूची स्वादीक उतरां, कसलेंच हागे मोसोर राग जिद्द कितेंच दवर नाका, तें तूं हुमटून काड. कित्याक म्हळ्यार आमी राजवीक मनीस मोगाचे न्हू. वो राग मोसोर जिद्द हगे कालें जाता, ते उद्वेगा, ते इमोशन्स. अरिस्टोटल म्हणटा मनीस जावन आसा रॅशनल एनिमल. रॅशनल म्हळ्यार राजवीक मोनजात. आमचे थंय दोन स्वभाव आसात. एक राजांव आसा आमचे लागीं रिजन, आनी एक मोनजातपण म्हळ्यार उद्वेग, इमोशन्स. आमच्या राजावान आमी आमचे सकयले सैंब, ते उद्वेगाचे सैंब, राग मोसोर आनी पुरा आमी कंट्रोल करी जाय. आदावनांनी हेवेन कितें गेलें, उद्वेगा प्रमाणे ती गेली, राजावा प्रमाणे न्ही. देखून पाता केलें. कायनान आबेला कशें दिवशी मारलें, ताका मोसोर भोगलो ते, आनी ते उद्वेग तो मोसोर आबेलाच्या विरोध, आनी त्या मोसरा प्रमाणे ताणें वचून दिवेशी मारलें. तशेंच राग आयिल्ल्या मनशाक, मोसोर आशिल्ल्या मनशाक आपूण कितें करता म्हणून गोतू ना. तुमीच पळया, तुमी राग येताना थोडे फावटी आमी गाळी सोंवता, कली कली पुसडी उतरां उलयता, पूण त्या उपरांत आमच्या सेन्ससाक, आमच्या राजवाक आयल्या उपरांत आमकां आमी आमकांच म्हणटा शे, तशें हांवें सांगूंक नजो आशिल्लें, तसलीं उतरां हांवें उलोवंक नजो आशिल्लीं, तें राजांव. देखूनच आमचे उद्वेग, आमचे सकयले सैंब, मनजातपण आमी राजांवा प्रमाणे जिये जाय. आमी राजावी मनीस, मनजात आमी न्ही. देखूनच विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंदा ताका एकल्यान विचारलें, धर्म म्हळ्यार कितें स्वामीजी? धर्म म्हळ्यार तो म्हणलो, आमचे थंय आशिल्लें मनजातपण, राग मोसोर जिद्द हगे हें सगळें हुमटून काडन थंय मनशापण आसा करन. मनशापण म्हळ्यार मोग, दयाळाई, सोंसणीकाय आनी हेरांक कुमो करची, हें पुरा बरे गूण आसा करन दैवीकपणाक आमकांच आमी उबारचे जावन आसा धर्म. जेजू आमकां हेंच सांगता. आमचे थंय आशिल्ले राग मोसो जिद्द हगे सगळें आमी हुमटून काडी जाय. थंय आमी मनशापण, मोग, दया, करुणाला पुरा सगळें आसा करी जाय, आनी सदांय आमकांच आमी देवा थंय उबारी जाय. तेन्ना तें जावन आसा धर्म मात्र न्ही, तें जावन आसा क्रिस्तांवपण. तर मोगाच्या भाव आनी भयणी, आज आमी जेजू बाळकाचें हें नोवेन देवासा वाचार शिताना त्याच जेजू बाळका लागीं आमी मागया, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा द्वारी आमकां ही कृपा मेळोवन दी. आमचे थंय आशिल्लें सगळें राग मोसोर मनजातपण आमी हुमटून काडन, मनशापण थंय आसा करन आमकांच आमी जेजू बाळका थंय देवा थंय उबारया. आमेन.